125 वर्सां आज मनयत आसतना ज्या तरेन हो सुवाळो घडटा आनी त्या सुवाळ्याक माचेर उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे ऑनरेबल अर्बन मिनिस्टर श्री फ्रांसिस डिसोजा, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर म्हजो मित्र आणि एडीसीचो चेअरमॅन श्री सिद्धार्थ कोकळकर, डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हाचे सेक्रेटरी श्री दौलत हवलदार, जाणेन कला आणि संस्कृतीचे भार आपलो 10 वर्सां खांदार घेवन सगळ्या कलाकारांक मुखार हाडपा खातीर सातत्यान प्रयत्न करता ते आमचे डायरेक्टर श्री प्रसाद लोलयेकर, जाणेन ह्या गोंयच्या विधानसभेचे सर्वोच्च पद अशें बसयले ते आदले सभापती श्री तोमाजिंबा कार्दोस, ह्या अकादमीचे अध्यक्ष आणि ह्या सभागृहात उपस्थित आशिल्ले सगळे तियात्रिस्ट हांकां म्हजो मानाचो मुजरो आणि तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांच पयलू त्या भुरग्याचें जाणें लुकास रदेरोन हाणें 125 वर्सांची जी संकल्पना मनान हाडली आणि गोंयान भितर किंवा ह्या सबंद देशां भितर समाजान कशें वावगप, समाजान कशें वावरप आणि समाज कसो मुखार व्हरप ह्या तियात्रांतल्या माध्यमांतल्यान आज 125 वर्सां सादर करत आसतना आणि फाटल्या म्हाका जवळ जवळ 40 वर्सां जाली, 40 वर्सांच्या यादीक खुबशे अशे तियात्र पळयले. तातूंतल्यान एक विचार जे तियात्रिस्ट आपले विचार स्टेजीचेर मांडटात ते खूब अत्यंत मौलिक विचार असतात, जो काही जाणांक जगपाचो एक आनंद दितात, श्वास दितात आणि काही तर तियात्र असे असतात की जे समाजा भितर चुको करतात, ते चुको सुधारपा खातीर त्यांच्यानी आक वाव दिल्लो आसा. म्हणल्यारूच हांव अशें म्हणून ह्या घडीक की तियात्र हें एक समाज प्रबोधनाचें एक माध्यम जावन आसा आणि एक समाज प्रबोधनाचें माध्यम मुखार व्हरप आणि तातूंतले तातूंत 125 वर्सांची संकल्पना आणि तदनंतर आमी जेका फादर ऑफ तियात्रीक म्हणटा ताणें एक मोठें उबारून दवरलें हें एक साधन आमच्या जिवितान भितर एक मोठें चैतन्य घेवन आयिल्लो आसा. काही सरकाराक आज प्रत्येक गोष्टी कडेन नोकरी दिवपाक शक्य ना, पूण काही तियात्रिस्ट जे आसात त्या ह्या तियात्राक लागून आपल्या स्वताच्या पांयांचेर उबे राविल्ले आसात. म्हणून अशा सगळ्या तियात्रांक आणि ताजे भितर आशिल्ले कलाकारांक म्हजो मानाचो सलाम. कारण नोकरे फाटल्यान धांवन आसतना जी आपली कला जी आसता ती कलेच्या मुखारान 2 गोष्टी जातात. तातूंत एक म्हळ्यार सामाजीक बांदिलकी जपून दवरपाची आणि दुसरी जो भार जो सरकाराचेर आसता तो नोकऱ्यो फावो करून दिवपाचो तो खूब कमी केल्लो आसा. आमकां एक खबर आसा की ज्या तरेन सरकारान ह्या तियात्रिस्टाक मुखार व्हरपाक जाय तशें 125 वर्सां सादर करता आसतना गोंय सरकाराच्या वतीन कला आणि संस्कृती संचालनालयान एक आर्थीक पाठबळ फायनान्शियल असिस्टंट सुद्दां एक्स्ट्रा दिल्लो आसा हेवूय म्हाका खबर आसा. पण सगळ्यो काही गोष्टी फायनान्शियल असिस्टंस दिवन आमी त्यो ताजो एक मुखार व्हरपाक शकना. पूण ताजे भितर एक ट्रेमंडस एक इच्छा आसची पडटा, एक ट्रेमंडस एक पेशन्स आसचें पडटा आनी ते पेशन्स तियात्रिस्टा कडेन आसा. म्हणूनच तियात्र दिसान दीस हो मुखार फुलत आसा. हो गोंयानूच न्ही तर भारताच्याच न्ही तर जगाच्या काना कोपऱ्यान सुद्दां पाविल्लो आसा. म्हळ्यार तातूंतल्यानूच एक ऋणबंधन एक वेगळ्या वेगळ्या राज्यां भितर त्याच बरोबर वेगवेगळे कंट्रीज जे आसात तातूंतल्यान आमचो जो एक लव जो आसा तो आज डेव्हलप जाता. आणि म्हणूनच आजच्या ह्या 125 वर्साच्या निमित्तान म्हाका एक खबर आसा जे आमी ऑडिटोरियमान बशिल्ले आसात त्या थिएटरान बशिल्ले आसात ते तियात्रिस्टां खातीर खूब कमी आसा. म्हणूनच गोंय सरकार हेजी निश्चितूच दखल घेतलो आणि जाता तितले बेगीन
दुसरो ऑडिटोरियम हाडपा खातीर आमी सदांच प्रयत्न करतले आनी जातीक पद्दतीन जातलो अशें ह्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक येसनाची पूर्व देणार काडूंक शकता. त्याच बरोबर हांव चड कांय उलोवपाना, मुखार कार्यक्रम आसात, पूण एकूच गोश्ट सांगता की तियात्रिस्टांक काही 2 दीस पयलो काही गोश्टी मागिल्ल्यो आशिल्ल्यो. सर्वोत्तपरी सहकार्य जो कितें आधार जाय तो दिवपाचो सरकार सदांच प्रयत्न करतलो आनी एकूच मागणी करता सगळ्या तियात्रिस्टां कडेन, खास करून जे लेखक आसात, जे रायटर आसात आनी जे कातरां बरयतात. काही आमचे जे फॅब्रीक जे असतात, जे कम्युनल जे फॅब्रिक्स जे असतात ते काही जाण ते डिस्टर्ब करतात, पूण त्यो काही गोष्टी जावच्यो न्हय. कारण आमकां गोंय सगळे एका हातान हात घालून आमकां मुखार व्हरपाक जाय. नाल्यार कितें जाता की खंय तरी कोण एका राजकारण्याचेर बरयता, दुसरो राजकारण ताजेर मारपीट जाता. हे गोंयकारांक हे सोबो दिसना. कारण आमी एक सुसंस्कृत, सृजनशील आनी एक सुशिक्षीत लोक जावन आसा आनी अशे तरेचे हे सगळे माध्यम जर आमी एकठांय जर आपणायलें जाल्यार हो गोंय असो शांतीन आमी मुखार वचपाक शकता. आनी हे सगळे तुमचे कडेन, आमचे कडेन आसा आनी हो एक मॅसेज आमी तियात्रांतल्यान दितले अशी तुमचे कडेन अपेक्षा बाळगिता. आनी जे मानाचें स्थान म्हाका तुमी हांगा दिल्ले बद्दल तुमचे सगळ्याचे हांव काळजा सावन देव बरें कर म्हणटा. असोच तरेचो मोग, असोच तरेचो प्रेम आनी असोच तरेचो आशिर्वाद एकामेकाक आमी दिवन हो तियात्र जो आसा तो मुखार फुलोवया आनी सबंद ह्या जगाराच्या कानाकोपऱ्यांत बरे तरेन कशें आमी सादर करतले हाजो सदांच प्रयत्न करुया. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, देव तुमकां बरें आरोग्य आनी यश प्राप्त करून दिवचें इतलेंच मागता. जय हिंद, जय देव बरें करूं सर.